सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणले सिरीज अंदुले अन्नेक एपिसोडाक पूरा जनाकय स्वागत. ಈ ಯಾವ ಸಂಗಿಲಿ ಮಿಗೆಲ ಸುಶೀಲಾ ಕಲ್ದುವ ರೇವತಕ್ಕ ಮಳ ಹೀಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಆమె ರೇವತಕ್ಕಲೆಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊಜ್ಜು ನೈ कसं म्हणतो ಮೆಣಸು अंबाड्याच ಮೆಣಸು ते ಮೆಣಸು शूट करचकतीर मंजेश्वर असकुनो बेंगळूर आयला. सो तुम पूरा जन नाही ಮೆಣಸು कोर्न पळोवक आयता म्हळ्यार इतले दूर ट्रॅव्हल करून आयले हांवें ಮೆಣಸು शूटिंगाक. अशें तुमकां ರೇವತಕ್ಕ ते स्पेशल ಮೆಣಸು कोर्न दाखयता तुमकां आमी आतां वासर येवचे. कसं पुरं जाव का म्हणून एक सांगतो म्हाका. एक 5 आंबट, एक तिखसाण, एक मिरसांग, बज्जिल मिरसांग, 6, 7, 8 ते घालायचं, कोथिंबरी, मागीर दवतीळ, हिंग, सोय वय. तू हांगा उद्दा दवरले न्हय वय. हे उद्दा उद्दा कतकत येता ना मागीर आंबट घालता. आंबाड घालका. आंबाड मोवाळ सॉफ्ट जावन शिजूक हांवें. वय वय ताजे साल काडका, कच्च घालून ना. ओके थोडा आमी आंबाड शिजोया सुरवेक. आयल पळय उद्दा हुन जाले घालता आंबाडो. हे आंबट शिजो त्यातून मी आपल्या बज्जून घेले. आता तू कायली पुडक दवरलो. वय नारळेल तेल घालचें ना वय. आता कसं करचें. तेल तापले वे तेल हुन जालें ताका फस्टाक कोथिंबरी घालता. कोथंबीर वे ओके. हे जेवणाक बारी लायक जेत की जेवणाक लायक जाता. मागीर हे तीळ घालो दवतीळ. साधारण एक चमचे भर कोथंबीर घाली तू. 1 चमचे तीळ घालो. 1 चमचे कोथिंबरी. मागीर 1 चमचे 6 चमच्यान हिंगा पिट्टी. पक्कन पिट्टी नसल्यार मुद्द हिंग घालयत की घालयत. आता बज्जून सर वाटतो असं पुरे. ರೇವತಕ್ಕ तू मिरसांग घाल न्ही ते मिरसांग बज्जिले असतो खातीर अंत बज्जून ते ते आता तू बज्जून दवरलेली मिरसांग दिकून लास्ट हे बज्जून येतन घालचे. वय सोय बज्जू आस की ना ना सोय हरवी घालता. चिंचम घालू ना आंबाडा आमसाणस न्हू गेले. ರೇವತಕ್ಕಲ म्हळ्यार हांव सांगली तुमकां आमी गेला अक्का अन्ना भयण अक्का सुशीलाका रांदप म्हळ्यार ते एक रांदप अमृत शी ते तितली टेस्टी तिगेले रांदप. तिगेले हाताचे ते गूण म्हणटा पळयाची ते हांकां पूर जनाक आयला. ती 7 जन धुवो ही मालगड धुव ರೇವತಕ್ಕ ती काय तशी तिणें केल्यार तशीची आमगेले सुशीलाकान केल्यार ही जाता. आता तीळ पटपट जातस. तीळ पटपट जाले पुढे बंद करता. आता ती मिरसांग घालून काडता अंत भितरी वय. सम तिकू जाव का नवे गोज्जू आमसाणस दिकून गोज्जू तिकू जाव. तुमकां पावच्या तिखसाण पावची की तितलं घाले. तेन्ना मिरसांग घालो ना. ही सुकी मिरसांगेची तिखसाण्याक. वय वय पळय तांबड शिजत आयलो आनी सॉफ्ट जाल्लो नवे. वय गॅस ऑफ करचें. मागीर ताजे साल काडून वांटूचें. आता फ्रेश आंबाडो आनी कसं कसल्याचें अशी करूं जाता. करूं जाता. मिठ्ठा घालला आंबाडो म्हण तो शिजो का की नाका नाका तो शिजून मिठ्ठा घालचें. ओके हे अशी भाजूचें आनी करी येता. सेम अशी मेथड रे. वय वय कसं नाव म्हळ्या तू काका. आंबाड्याचे मेणसो. ओके तो आंबट निवलो आनी आंबड्याचे साली काडका इश्ट आसल्यार ताजे काचोय घालयत. ते गोज्जान तू घालयत लाय जाता. साल काडतात. वाट्टीतना साल मात्र घालका. वाट्टीतना साल मात घालून वाटूची. वय आंबट जाय जाल्यार तांत घालून खावेत लाय जाता. ही पुरा फुडली रंदय पुरा कसं रुची नवे. वय भाताचे खारत येता रुची ना. वय हे आता पुढे सुशीलाकान करचें आशिल्लें म्हणलें म्हाका सुशीलाकान करची खोळ्या आंब्या गोज्जू. आतां उडगास आसा फुडली जनांक गेल पुरा एक रांदप म्हळ्यार एका पशी एक रुची नवे. आतां कांय ना तशें न्ही. आतां पळयात पुढे रांदय काय न्ही म्हणून कसलें ना आशिल्लें आमी सान आसतना आमगेलो अम्मान हितलो वयचें आमगेलो ऑड हितर आंबड्या रोको करमला रोको आनी वाळीचे मांटो आनी रांदकाय फुडें नाशिल्लें हेंचे अम्मा नाणो करचें. आमकां तें कसून म्हणून पोट्टा बुकेक अम्मान केल्यार शीत आमकां पावना आशिल्लें. न्ही तितलें रूच आसता का तितलें कश्ट आशिल्लें. ताजे मदें 10 जन सोयरे आसता आशिल्लींची. आमी पास जाल्यार ना हांवें
तू कष्टार ते केल्ल्यार येस पळय ताजी रुची आतां ना आतां कितलें आसल्यार आतां वेजिटेबला ते रुची ना आनी तें पळय तें एक नमने कसं म्हणचें वय ते प्रितीन ते सुशिलाकान रात्री जाल्यार आमी आमगेले गांव वचून आमी सान आसतना बस दोन सुशिलाका थंय पावतना रात्री 8 गंटे जाता 8 गंटा पावतर तीन किर्ल तोंड वाडचें आमकां आनी तिंगळवऱ्याक गश करून वाडची खोळांब्याचे गोज्जू करून व्हरच्यो ते परत विसरूं ना तितले टेस्ट ते रांदपाक आतां आंबाड्या पुरो साल काण गेल्ले हांगा ओ सिजील आंबाडो मोव जायना तारी एक झाडान मसालो घालयत ओ ओ ती आंबाड्या मीड दिकून जून आंबाड जाल्यार दाडान शिजो येत जाय जाल्यार येवं सिद्धला शिगन चाबू ताका दांत शिलन चाबू येत आता जंपुरा रेडीमेड दांत न्हू दांत आतां आयला रे जायत ओके जाय तवळ्यात आमी गोज्जी वाटूया वाटूया आतां मिक्सिंग घालया न्हू वय सोय घाला इतली सोय पुरो 1-2 चमचे सोय पुरो न्हू म्हाका वय नाही जेवण मस्त आसला रे जेवण आपलो सोय घाला सोय चड घाला आमकां गोज्जी चड करूं जाता वय सोय घाला आज सुरवे मिरसांग मात घालून वाटूची नाही पोटू घालून वाटूचे मिरसांग घालय मागीर त्या बातील घालाय बज्जीले आतां जोटू घालची वय ओके हे सुको करची की चिके पातळशी बदच कुल्ली जनांग गेले ते रांदपा रुची पळय आतां आमी पंचभक्ष परमान म्हाका येना म्हण येता एक तू बज्जान जोग येता ते कालाचे रांदप तांणी पुरो खंय तुकून शिकलीची ते आशिल्ल्यान भितर जीवन करचें म्हळ्यार फुडलें तांगेल्या शिकू का ओके आतां तूं गेलें हे पुरान तूं घालें आतां न्ही आंबाडा साली आतां घालची वय तांचे लायक ओके घाली आंबाडा मीठ आंबाडा साली मीठ घाल नीव तर वाटुका नीव तर आतां मीठ घाल का न्हू टीस्पूनांनी ना आमकां कितलें रुची जेवका गे तितलें मीठ घालचें मीठ घाल पळयाची आत्तां हळद ते हळद खंयचे टीस्पूनान खंयच्यान घाल्यार जायना ते आत्तां हळद कितलें करेक्ट आसता म्हळ्यार परफेक्ट जाता ते आंबाड्याचे मेणसू आतां पुरे जालें आतां ताका नाल्ल तेला फण्ण जाल्यार जालें आतां फण्ण घालता आसा करबेवनी सासम नाल्ल तेला भितर घालता न्हू ओके आतां घम पुरमोळू आतां म्हाका तूं हें आमचो भितर जाय जाल्यार तो सिजेला आंबाड्याक आतां घाली राव ताका म्हाका ते फण्णा परमोळ इतले लायक आयला म्हळ्यार म्हाका तो गोज्जात खावन पळोवका म्हण दिसता जाल्यार घे खा मागीर हांव आनी केला म्हण की मात्र जायच पळय टेस्ट पळय कशी करता प्रती एकल्यांक तांगेला अम्मान केलेले पंचभक्ष म्हण ताका समान म्हण येता तितलें लायक जाता आज सोड ना सुशिला कानांतल्या सुशिला काल दुव्यान केलेले गोज्जी कशें आसा म्हण हांव टेस्ट करून पळोवन सांगता मी लाईफ टाइम इतले टेस्टी कसं मेणसू ना आंबाड्या मेणसू कसं सुपर जाल्ला म्हळ्यार हांगा तिणें एक राशभर रांदप केला शेवई बटाटा हुमण आनी कितले की कोथंबरी पल्ल्या गोज्जू दाळी तो कितले की आयटम केला आमकां जेवणाक जाल्यार म्हाका मात्र मेणसू मात्र पुरो म्हाका विंगड कसले नाका हे बरत 2 दिवस हांव पाय गरला व्हरता ओके सुपर टेस्टी इतले टेस्टी गोज्जू म्हळ्यार हांव सांगलो तुमकां भारी लायक जाला आतां तुम पुरो जनांनी हे करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर करका आनी म्हगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल लायक शेअर कमेंट कराची थँक्यू फॉर वॉचिंग